मोपा एअरपोर्टा खातीर धनगर थंय खूब वर्सां पासून रावतात. म्हणजे 2-3 पिढी तेजे थंय गेल्यो आनी एअरपोर्टाक तेंच्यांनी साथ दिवपाचो ठरयला, पण तेंच्यांनी पयलो डिमांड केलो रिहॅबिलिटेशन आमकां जाय म्हणून कमीच थंयच कासारवाडे ह्या पंचायतीन ते वयर रावतात सकयल तांकां कमीच आमी 36,000 स्क्वेअर मिटर जागो तांकां दिवपाचो केलो. तेज्या भितरल्यान तांकां 800 स्क्वेअर मिटर इंडिविज्युअल एक घराक तांकां 800 स्क्वेअर मिटर तांकां दिवपाचें केलें. तेजे भितर 100 स्क्वेअर मिटराचो तांकां घर बांदून दिवपाचें केलें. तशेंच तेंची जी बकरीची शेड आसता ती 50 स्क्वेअर मिटरा भितर तांकां ती शेड करपाची केली. तशेंच तांकां मशानभुमी दिवपाची केली, एक हॉल दिवपाचो केलो आनी 800 स्क्वेअर मिटर तेंच्या नांवान दिवपाची केली. अशी कमीच म्हाका दिसता 11 काय 12,000 स्क्वेअर 14,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही तांकां दिवपाची केली. आनी बाकीची जितली 36,000 स्क्वेअर मिटर जागा जी आहा ही तेंच्याच ताब्यान आसतली. थंय आनी दुसरो येवंक शकना. म्हणजे तेंचे बकऱ्यो बिकऱ्यो आहा त्यो चरोवपा खातीर तांकां ती जागा दिली. ह्या रितीन तेंचो सेटलमेंट केला आनी हर एक घरान तांकां नोकरी दिवपाची केल्या परमनंट. अरे वा, गुड. तांकां ह्या रितीन तेंचो सेटलमेंट आमी करपाचो केला आनी तेंच्यांनी एग्रीड जाले आनी एक्सेप्शन दिल्लें आहा आनी हें घेवन आतां आमी फुडें वयतले. हेजे भितर चीफ मिनिस्टर, हांव आनी तेंचो तो सिव्हील एरिगेशनाचो डायरेक्टर ह्या तिगांनी सायन मारून तेंचे आमी ओके करतले. आनी जो पर्यंत तेंची थंय घरां जायना, जो पर्यंत थंयचो जागो तेंच्या ताब्यान मेळना तो पर्यंत तेंच्यांनी थंयची घरां हालोवची न्ही हें आमी कंडिशन घातलेलें आहा. आनी जेन्ना तयार जातले तेन्ना तांकां रिहॅबिलिटेशन करता.